क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो, आमकां दाद उपादेसांची परिचय आसा. दा उपादेस कितलीं जाणां जाणां दा उपादेस निट्टात वयर गेला जाणां आसलीं. हांव विचारना, तूं विचारना भिये नाकात. आत वयर गेला. कितले जाणां दा उपादेस खबर आसा? मस्त जाणांक येनात. आतां वयर घालूंक गुत्तना शिकोवनात गी दा उपादेस. हे उपादेस कोणें दिल्ले? व्हडल्यान सांगिचे. देवान मोइशेक मा दिल्ले न्ही. आमकां दिवना. देखून थोडें हात वयर घालूंक गुत्तना तें मोइशेक दिल्लें, म्हाका घाल्या इंकदायक. कोणाक दिल्ले उपादेस? देवा म्हज्या बरकोता बकरी करपोता. हा हा हो, इस्रायलाक दिल्ले. देखून तें झगडटा थंय न्ही. बरें आंत पळया. हें आतां हांव विचारलें सोम्यान, कितें केलें? फळ कित्याक केलें? येवेन सांगलें. ही म्हणटात बळे आमकां दिवना, मोइशेक दिलें आनी इस्रायलाक दिलें गी. देवाचे उपादेस कोणें दिले? तेंय डावट तुमकां. प्राजीत काळार आसात उडास चोरा. देवाचे उपादेस कडी जावं दीत तुमकां. तुमी दोतोन शिकिल्ल्यात कुमगाराक न्ही. ताचे उपरांत ती गुड्या सोडून गेली. क्रिस्माच्या वेळार परतून गुड्या वयली सकयल देंवयली, इल्लीशी बसयली कांतार न्ही. क्रिस्माच्या वेळार क्रिस्म जाल्या उपरांत मागीर परतून गुड्या सोडली, गुड्यात गेली. मागीर काजाराच्या वेळार इल्लेशें न्ही न्ही ना विचारूं ना गे चान्स तुमचें. थोडी म्हणटा आमकां विचारूं ना. आतां अशें पाद्र्या बायला आलांगार उबी दोतोन फुल्ल विचारता, नातल्यार रेस्पेरेत करना म्हणटा. देखून चलती मागणी न्हू तूं बूक काण घेवन दीस रात शिकतात, दीस रात वायपाट करून येतात. नातल्यार मादुये इल्ला. काजाराची दोतोन जाली मू मागीर नांतना. मागीर दोतोर न्हू खंय मागीर गुड्या गेल्ली पाटीन तेन्ना मागीर सीदा पोवी स्तंभाच्या सुवातेन डुम्म माती भितर पडच्या. हा कोण भुरग्यां शिकयता? भुरग्यां शिकोवचें कोणें? सिस्टान. तुमी शिकतात, बारी शिकयतात. तुमकां गोतू ना जाल्यार हा शिकयतात की. शिकयल्ल्यांक सॅल्यूट, शिकयनातल्यांक दोन सोडीचे. हा पळया, हे उपादेस कोणें दिल्ले? कितले उपादेस कोत्ताय तुमकां? कितले? 10. कोणें दिल्ले? कोणाक दिल्ले? ಎಂತ ಸವಾಲು. देखून पळय थोडी बाई पाडकर ना थोडी उपादेसा प्रमाणे जियेनात. कित्याक कोत्ताय? आमकां दिवनात. मोइशेक दिल्ले. मोइशे सुकल्या कोणाक दिल्ले? इस्रायलाक दिल्ले. अमेरिका दिवनात, सिरियाकी दिवना. इरानाकी दिवनात. देवान कोणाक दिल्ले? सगळ्या लोकांक दिल्ले. सगळ्या पृथ्वेच्या लोकांक, सगळ्या लोकांक. इस्रायलाक मात्र नाही, अख्ख्या पृथ्वेच्या राष्ट्रांक. तातूंत हांवूय आसा, तूंय आसाय. सगळ्यांक दिल्ले. कळ्ळें? कळ्ळें? कोणा मारिफा दिले? हां, कोणा मारिफा दिले? व्हडल्यान सांग. कोणा मारिफा दिले? फाटलीं बुरा न्हिदल्यान बऱ्या फॅनाच्या वाऱ्याक. कोणा मारिफा दिले? हां, मोइशे मारिफा दिले. खंयसर दिले? नाही
हां सिनाई पर्वत. सिनाई पर्वतार खंय आसा सिनाई पर्वत? खंय आसा? संवसारांत आसा म्हाका गोत्ता. संवसारांत आसा म्हटल्या खंय आसा? सर्गींच्या राजान इस्रायलान इजिप्तान? हां इजिप्तांत आसा. इजिप्तांतल्या सिनाई पर्वतार दिले. कोणा लागीं दिले? मोइजे लागीं दिले. कोणाक दिले? सगळ्या लोकांक दिले. पृथ्वीच्या सगळ्या लोकांक दिले. कोणें दिले? हां कितल्या फळयांचेर दिले? हां 2 फळयांचेर. खंयच्यो फळयो? मोवाच्यो. मोवाच्यो फळयो. खंयच्याच्यो फळयो? फातरांच्या 2 फळयांचेर दिले. कितले उपादेश जाले एका फळयार? एका फळयेर 5 आनी एका फळयेर सम तुजे कडेन दिल्ले कितें? तुजे कडेन दिल्ले. मोइजे कडेन देवान दिल्ले एका फळयेर 3 आनी एका फळयेर 7. तुमकां पावपा दिल्ले की खंयच्या अंगडी मेळटात ते? रिलायन्स मार्टात गी मुखार. देवा म्हज्या पळया एका फळयेर 3. खंयचे ते? एका देवाक वाण दी. वाण दी. हां मारन दी. मान दी. एका देवाक मान दी. मागीर दुसरो कितले बरी काडटा दिसाक. देवाच्यान सायबिणी हांवें काडूंक वचतो ना. देवाच्यान बा देवाचें नांव व्यर्थ काडिनोज. मागीर तिसरो सब्बत असो खायदो आयतार सोन बगेवन पणी. 3 उपादेश एका पळयेचेर. आनी एका पळयेचेर 7 उपादेश. खंयचे ते? माय बाबाक वान दी. वान मान दी. आं द्वेशी मारी नाका. 6 सोरी नाका. 7 प्रद्वार करी नाका. 8 वर्सां सांगा नाका. 9 तुवें केलें स्त्रियेची आशा करची. पेल्यांच्या स्त्रियेंची वा दादल्यांची आशा करी नाका. 10 पेल्यांच्या वस्तूंची आशा करी नाका. हे 7 उपादेश कोणाक संबंध जाल्ले? हां मनशाक आमच्या पेल्याक म्हाका आनी आमच्या पेल्याक संबंध जाले. आनी 3 उपादेश देवाक संबंध जाले. देखून एकलो शास्त्री जेजू लागीं येता आनी म्हणटा 10 उपादेश दिल्यात न्ही. ह्या 10 उपादेशांत पयलो खंयचो म्हूण सांग. कळ्ळें? खंयचो पयलो? हां खंयचो? जेजू कितले हुशार आहा पळय. आयक तूं इस्रायला म्हळ्यार आयक तूं मनशाक वळा. सर्वेस्पोर एकलो देव. ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या शक्तीन ह्या सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करचो. पळय हे 3 उपादेश आयले. कळ्ळें गी? आनी तशेंच तुवें केलोय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करचो. हे 2 उपादेश अत्यंत महत्व. म्हळ्यार एक देवाक समर्पिल्ले पेल्याक समर्पिल्ले दोनूय उपादेश सांगता घालून जेजून म्हळें पयलो देवाचो मोग कर उपरांत तुजो तुज्या भाव भयणीचो मोग कर. ह्या 2 उपादेशां भायर दुसरो उपादेश ना. स्पश्ट अपूर्व अशें न्ही गे. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन कोणाचो मोग करी जाय? हां देवाचो मोग करी जाय. देखून आयच्या पयल्या वचपान ओझैया प्रवादीच्या पुस्तकांत पळया इस्रायलाचो लोक देवा पास कोणाचो मोग करतालो? हां बंब्या बजांचो न्ही. देवा प्रास कोणाचो मोग करतालो? अय्या
खाना ते वाळे रिकला ऐकना सांगा म्हटल्यान पळया ओ इस्रायल लोक आपणे रचलेल्या वस्तू समोर करतलो आपणे रचलेल्या वस्तू समोर करतलो देवाच्या की मोगा प्रासड आपणे रचलेल्या वस्तू सो पळया आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमचो देव म्हूण आमी सांगची ना आमकां थोडे फावटी आमच्यो वस्तू चड मोगाच्यो न्ही गे थोड्यांक तांचे मोबायल म्हळ्यार देवूत्तू मोबायल म्हळ्यार ಐಫೋನಾಚೆ ನೋಯಂತ ಮೊಬೈಲ್ 1,35,000 ಹಬ್ಬ ಗುಮ್ಟ್ಯಾಗ ಲುಮ್ಕೊಳೋಂಚೆ ಕೈ येता नाही बाथरूमाक येता नाही वरचें न्हांवंक येता नाही वयर दवरचें कळ्ळें एकलो मनीस आयलो आनी म्हणटा म्हजे लागीं फादर म्हजे बसत मागा पते येता सांग पासून खालें फादर म्हजे मोबायल समजावंक मागा खाल जालें तुज्या मोबायलाक तें उदकान पडलें फादर खंय उदकान पडलें हांव आतां रावून गेल्लो तें साबू दवरच्या जाग्यार दवरलें फादर साबू काडटाना मोबायल सकयल खंय पडलें टॉयलेटान तूं पडलें की मागीर हात घालून काडलो हांव आतां कोमोडान पडलें मागीर पडलें गे तांदूळान दवरलें गे पूण दिसना वो मागूंक येयला म्हजे मोबायल सामान करो जेजू मोबायल सामान करता थोड्यांक मोबायल म्हळ्यार थोड्यांचे पडलां हांव म्हणना ती हेडे आसतात फाटल्यान तशें जाल्लो अनुभव जाला थोड्यांक घालें करचें देखून मोबायल तुमी वॉशरुमाक व्हरतना बळे बाथरुमाक ताका दोरी बांदून जाणां उमकळोन गेला नातल्या सकयल पडत लिली बाई आसता बळे वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया थोड्यांक मोबायल म्हळ्यार देव थोड्यांक भांगार म्हळ्यार थोडीं पळया मिसाक येवना बाई कित्याक मिसाक येवना तूं कळ्ळें फादर आमच्या घरा सगळीं 2-3 दीस सद्दां चोरीच जाली कळ्ळें सद्दां चोरी जाली फादर आनी हांव घर सोडून आयल्यार राव पळय म्हज्या घरा इल्लेशें भांगार आनी इल्लें आसा देखून मिसाक येवंकूच ना 4 हप्ते कितले हप्ते 4 हप्ते मिसाकच नाही इकुमसार आयल्या 4 हप्ते मिसत ना देवा म्हज्या कित्याक मिसना भांगार चोर येतात म्हणून खंय म्हणी आगी हांवें म्हळें भांगार काडून येजा जालें मिसाक कळ्ळें भांगार काडून गोळ्यान गेल्यार ओणोरती जाल्यार फादर वाटेर येताना कळ्ळें तें बेंत थोड्यांक तांचें भांगार म्हळ्यार देव देव देखून जेजू म्हणटा खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें पळया हुय खंयच्या नमुन्याची मनशां आसात न्ही भांगारा खातीर चोर येता म्हूण सांगू न्हू मिसाक येवंकूच ना हांवें म्हळें चोर येत जागृत कर तूं आसतना ती येत कित्याक मिसां येवनाय न्ही चोर येत जागृत ताज्या राती न्हिदत ना गे अशें दंडाडोंगण बसचें गे तिणें पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडे थोड्यांक तांची आस्त म्हळ्यार देव आस्त म्हळ्यार जालें अब्बा कळ्ळें गी वय आसली काडून दोरो घाल्यार मागीर पेटे उडोवन येतात म्हूण आनी ताका वयर इल्ली कुर्चिले आनी पेटे उडोवन येता म्हूण ताका कोंच्यो गेल्यार जायना ताच्या उपरांत आतां सरी घाल म्हणटा कोलो जागो म्हळ्यार कळ्ळें गी जागो म्हळ्यार देव थोडे फावटी धरणीक घासकाल मरतात गे लास्ट तितली आशा जाग्याची जागो म्हळ्यार देव एक कडेन कुंभारोवन गेल्लो ह्या बिरगजीन दुसऱ्या बिरगजीन पयलें एक रिक्षा येताली कळ्ळें गे सुरूच्या वर्सा येताना रिक्षा येताली दुसऱ्या वर्सा येताना रिक्षा येताली तिसऱ्या वर्सा रिक्षा वचना स्कुटर मात कित्याक भायर तो आयलो एकलो मनीस आहा बळे ताणें जागो मेजयलो एक 2 फीट भायर आसा म्हूण सांगून ना बळे दोरो पुरा काड 2 फीट भायर गेलो 2 फीट भायर गेलतना तो ताका मेळ्ळो 1 फीट जागो एक्स्ट्रा मेळ्ळो मागीर तो फातर बांदूंक आनी 1 फीट गेलो एका फिटी खातीर जाग्या खातीर ताणें एक 2 लाख करशिल्ले 2-3 लाख करशिल्ले आतां तिसीन वस्तू घरां आसात थंय पिडेस्त आसात अस्वस्थ आसात एम्बुलन्स वचना रिक्षा वचना 2 व्हिलर मात येता नातल्यार ओन ताडीचे
कळलं की मनशांक तो ओन त्या सगळें तावन ओन हाडटा वयर पाडच्या आतां आयलीं गेल्लीं पुरा त्या दोऱ्याक पळोवन गळी दिता शिराप दिता कोणाक तो येता हां कोणाक येता त्या मनशाक येता आनी त्या मनशाक समाधानूच ना ताज्या उपरांत थंय दुखू हांगा दूख ती पिडा ही पिडा हांवें विचारलें ताजे लागीं आळे साईबा इतले बरी रिक्षा येताली कितलीं जाणां वखदाक कितलीं जाणां तांची रेंवगी कितलीं जाणां थंय जाल्ली गी वातर गी व्हरतालीं रिक्षार टेम्प्यार तुवें तें बंद कर न्हय तुवें दोरो भायर घाल न्हय कोणाक वचना आतलें बरें केलें कोणाथान म्हण एक दोन बरीं उतरां येतात गी फादर थाणी शिराप घाल्यार कितें जालें म्हाका लागताय म्हज्या जाग्यार हांवें दोरो बांदला कोणाक कितें हांव एक इंच सोडिचो ना एक इंच सोडिचो ना सिमिस्त्री घेता तो व्हरताय जागो व्हरताय कांय व्हरना 1 रुपया वर्सो ना 1.5 वर्सो ना कितें व्हरून येतलो जर तर ताणें तो दोरो भायर सोडलो जाल्यार रिक्षार येतली सगळीं ताका आशिर्वाद दितली आसली तो आशिर्वाद घेवन येतलो की ना आतां कितें व्हरतलो तो शिराप मात व्हरतलो शिराप मात्र पळया देखून जेजू म्हणटा तुवें रचलेल्या वस्तूंक तुवें देव म्हूण मानी नजो तुज्या हातांत आसलेल्या वस्तूंचो देवा उपरांत चड मोग कर नजो तुज्या जाग्याचो तुज्या भुंयचो तुज्या सगळ्या तुज्या शेताचो तुवें देवा वरवीं चड मोग करूंक नजो तुज्या घरांत भुरगीं आसात तुजीं भुरगीं म्हळ्यार तुका प्राण जीव वैगी देवाक दवरता तुज्या भुरग्यांक दवरता कोणा विनताय तूं कोणा विनताय देव जाल्यार देव विंस भुरगीं जाल्यार भुरगीं विंस कोणा विनताय हां पोटी मारतात पळय लक्क पोटी मारच्यो हां पोटी मारीची ताका लेख आसा पळया मम्मी म्हाका पुरो जाला एग्जाम बसून पुरो जाला म्हणून परतून शिकून आज मिसा वचना जायत वता मिसा वचनाका काले मिसा आयज सगळो दीस फाल्यां पदरापाचो लांब शर्मा आयकूंक बसते भुरग्यांक थोडेपणी पळया आमी देवाच्या गी चड आमची भुरगीं आमचोच देव म्हणटा हांव आमच्या भुरग्यांक जावं आमच्या घोवाक जावं आमच्या बायलेक जावं देव म्हणूंक जायना ती रचनार आसा दुसरो रचनाराक आमी रचनारा सोत्तो मान दी जाय त्या रचनाराक मान दिलो जाल्यार तो रचनार आमच्या भुरग्यांक सुरक्षीत सांबाळटा जाणवाय दिता गिन्यान दिता चिरुकाय दिता बेसावारी भरता तांचें जिवीत नंदन करता म्हज्या पतीच्या की पत्नीच्या की चड हांवें देवाक मान दिलो जाल्यार रचनार मान दिलो जाल्यार रचलेल्या रचनेच्या रचनाराक मान दिलो जाल्यार तो रचनार म्हज्या पतीक म्हज्या पत्नीक आशिर्वादान भरता आमचो एकवट घट करता सुखान दुखान पिडेन भलायकेन सगळें आमच्या जिवितांत एकामेका समोग एकामेका मानान एकामेका विश्वासी रावोंक आदार दिता देखून आमी आमच्या रचनाराचो आमच्या देवाचो पयल्यान सगळ्या काळजान खंय तुजें काळीज आसा खंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें आमचो दिरवें आमचो देव म्हूण मानून घे जाय तशें म्हणटा आसतना सगळ्या काळजान तसो मोग करी जाय सगळ्या मनान ताचो मोग करी जाय सगळ्या सक्तेन तसो मोग करी जाय हें प्रथम दुसरें म्हजो करता तशें म्हज्या पेल्याचोय म्हज्या पतीचो म्हज्या पत्नीचो म्हज्या भुरग्यांचो म्हज्या बाबाचो म्हज्या भयणीचो म्हज्या शेजाऱ्यांचो मोग करी जाय तवळ मात्र आमी देवा थंय आसतल्या सर्गींच्या राजाक लागीं आसतल्या लागीं देखून आयच्या सुवार्थेंत पळया आयच्या सुवार्थेंत त्या शास्त्री म्हणालो मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें देव एकलोसू आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत सगळ्या मनान सगळ्या काळजान आनी सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन तसो मोग करचो आनी आपणा बरी पेल्यासोय मोग करचो हें सर्व होम भेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्या की वर्ती पळया देवाचो मोग करचो पेल्याची सेवा करची कितल्या होम बलिदानाच्या की वर्ती जर तर तुवें तुजो दोरो भायर घालन लोकांक वसनातली बरी केलें आनी तुवें व्हडलें अर्गां बलिदान दिवन व्हडलें फेस्त संभ्रम केलें तर तें मानता देवाक मानना
ताच्या बदलाक तुवें तुजी वाट इल्लीशी रुंद करन सगळ्यांक वचोवचे बरी केलें तांच्या आखांतांत तांच्या गरजांक पावचे बरी तूं जालोय जाल्यार तुवें होम बलिदानां भेटोवना जाल्यार तुवें तें वर्तें काम 10,000 होम बलिदानां भेटोवच्या की वर्तें आनी हें उतर आयकोन जेजू कितें म्हणलो त्या शास्त्राक तूं सर्गींच्या राजांतावन चड पयस नाय तूं सर्गींच्या राजांतावन चड पयस नाय कित्याक म्हळ्यार तो मनीस ताचें जीव नाशिल्लो पळया देवाचो अपरमीत मोग करतालो तशेंच आपणाचो केल्ले बरी पेल्याचोय मोग करतालो देखून देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या सेवेंत तो जियेतालो देखून तो म्हणलो तूं सर्गींच्या राजांतावन चड पयस नाय मदर तेरेसा आसली न्ही होय की देवाचो मोग भरपूर रितीन ती करताली भरपूर रितीन देवाचो मोग संपूर्ण आनी तो मोग पेल्याच्या सेवेंत दाखोवन दिताली देखून एकलो पत्रकर्तो म्हणालो मदर तूं ह्या कुसुल्ल्या मनशाचे गाय धुताय न्ही कुसुल्ल्या मनशाचे गाय धुताय नितळ करताय किडे पडल्यात हांव 1.5 लाख रुपये दिता म्हळ्यार हें काम करतो नासलो 1.5 लाख दिता म्हळ्यार हें काम करतो ना आनी मदर तेरेसा म्हणाली तूं 1.5 लाख घे हांव 5 लाख दिल्यार हें काम करती ना 5 लाख दिल्यार हें काम करती ना पूण हें काम धर्मार्थ करता कित्याक ताचें तें हांव कोणाक पळयतां जेजूक पळयता ताचें तें हांव जेजूक पळयता देखून धर्मार्थ करता पळया देवाचो मोग अपरिमीत तरान केलो जाल्यार देवाच्या सारक्याचो आनी सोरपायचो जावन रचलेल्या मनशाचो आमी मोग करता देवाचो मोग काळजान मान दवरल्यार पावना देवाचो मोग पेल्याच्या सेवेंत दिसोन येजय आनी हे मदर तेरेसान केलें देवाचो मोग काळजान मात दवरून रावली ना बगार देवान रचलेल्या आपल्या सारक्याचो आनी सोरपायचो जावन रचलेल्या मनशाची सेवा करचे मारिफात तिने तो मोग दाखयलो देखून जेजू कितें म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजड जाय तुमची बरी कामां पळोवन सर्गींच्या बापाक महिमा दी जाय देखून आमची कामां बरी कामां खंयची देवाच्या अपरिमीत मोगान भरलेली पेल्याच्या सेवेंत आटापलेली बरी कामां आमी करूंक जाय देखून इगडी बरदोळे दांपी आमी देवाचे उपादेश दा देवाक 3 पेल्याक 7 आटापलेले उपादेश देवाचो अपरिमीत मोग करूंक आमकां आपणे दिता आनी अपरिमीत मोगान देवान रचलेल्या आपल्या सारक्याचो स्वरुपाचो जावन रचलेल्या मनशाची सेवा करूंक मनशाचो मोग करूंक आपणे दिता देवाचो मोग आनी पेल्याची सेवा आमकां सर्गींच्या राजाक व्हरून पावयता देखून सर्गींच्या राजाक कुशीन आमी समकोवच्याक सर्गींच्या राजांतावन आमी पयस वचनाय सर्गींच्या राजा लागीं सरच्याक देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या सेवेक जिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.